अर्धे लेबरच चढ वांगडी म्हज्या या म्हाका शुभकामना दिवपाक म्हाका शुभेच्छा दिवपाक आयले आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय सगळे आमचे सदानंदभाई तानावडे खासदार सगळ्यांची नावं घेणार सगळे आमदार चंद्रकांत बाब शेटे रमेंद्र शेठ दिनेश बाब काबराल राजेश फळदेसाय आमचे सिद्धार्थ देसाय नरेंद्रभाई सावयकर सगळे सरपंच खूप लाईन सकयल पावले आसा म्हाका कोण तरी सांगतालो चर्ची कडेन लाईन पावल्या तरी आसतना आयज 1-2 मिनटां भितर आमी सोंपयतले हांगा आयले बद्दल हांव सगळ्यांच्या खूप मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हणजे गांवांतल्यान अजून 30-40 किलोमिटराचेर साळजिणीचे भाव 2 वरां हांगा लायनीन आसात हांव माफी मागता पूण तुमचो हो प्रेम आसा तुमचे जे ऋणानुबंध आसा आनी तुमचे जे म्हजे बद्दल जी भावना आसा ती दाखोवपा खातीर तुमी हांगा डिस्टर्ब रावले आसात खूप उशीर जालो आसा पूण तरी आसतना तुम्ही हांगा रावल्यात म्हाका खबर आसा की हांव दनपारच्या 4 सावन तुमच्यो शुभेच्छा स्विकारपा खातीर आसा सकाळी 2000 लोक हांगा येवन गेले आनी आतां परत एक फावटी हो ओप सुरू जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की 12 नंतर पसून हे चालू उरतले पूण त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक म्हजेर दाखयल्या त्या प्रेमा पोटी एखादे रिझर्वेशन जाले म्हणून कोणाक दिसले की गेलो म्हणून पण तरी आसतना आयज इतकी गर्दी दिसता की सुभाष फळदेसाय हो गेलो काय प्रॉब्लेम काय नाही म्हणूनच आयज इतको तुमचो मोग आणि इतको तुमच्यो भावना म्हजे कडेन अटॅच आसात आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आयज ज्या रितीन आमकां सांगले आसा की आयज काम करपाची पद्दत ही तोखणाय केल्या बद्दल हांव तांचेय खूप अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या सगळ्या क्राउड जे आसात आमचे आदरणीय आमचे कार्यकर्ते जी व्यवस्था मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केल्ली आसा जाता त्या परीन कशी मदत करपाक जाय त्या परीन एकेका मनशाक हांगा पावोवपाचे ते कार्य करतात गेले ते 3 दीस म्हणजे 200 कार्यकर्ते हांगा रात दीस काम करतात संपूर्ण परिसर तांणी गजबजलेलो केल्लो आसा म्हणून परत एक फावटी मध्ये काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमचो म्हजो इश्ट आनी विधानसभेचो वांगडो आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर सुभाष फळदेसायचो बर्थडे 60 वर्सांचो दिसना पूण 60 वर्सां जाली बर्थ सर्टिफिकेटाचेर सो ताका आमी सगळी विश करपाक येयल्ली आसा वी विश हिम ऑल द बेस्ट आनी देवा कडेन मागता की तेजी वय आनी मातशें फुडें कमी करचें म्हाका 60 दिसता पूण हांव तेजे परस 6 वर्सांनी धाकटो पूण म्हाका 60 दिसता ताका 54 दिसता सो नो प्रॉब्लम कितें आसता की लायफा भितर हे सगळे स्ट्रेस अपडावन घेवन तो स्ट्रेस घेना तो लोकांक स्ट्रेस दिता तेजेर काय उलोवप ना आमी स्ट्रेस घेत आसता सो आज हे करता तेन्ना मुद्दमून आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसूय उद्घाटन जाले पणजे आनी सुभाष बाबाक मुद्दमून विश करपाक येयला की सुभाष बाबा आनी हांव वांगडा आसा आनी आमचे कितें आमचे वांगडा रावन लोकां खातीर काम करपाचे विचार सुभाष बाब सांग्यार करता आमी कुडचड्यार करता गरज पडटल्यार सुभाष बाब कुडचड्यारय करता गरज पडल्यार हांवूय सांग्यार करता सो अशें कांयच आमचें कांयच ना सो ऑल द बेस्ट आनी आमी दोगूय फुडले फावटी परतून आमदार जातले अशें आश्वासन तुमचे कडेन घेता म्हजे कडेन ना तुमचे कडेन घेता आनी ताका परतून एकदां ऑल द बेस्ट म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू सो मच इश्टागतीचे नाते हे तशेंच यशस्वी जावन आनी तशेंच जैतिवंत जावन तुमकां मनाक आसा देव बरें करूं म्हणटा आणि मॅडम पण कितें म्हणटा दोगां जाणां बरोबर आसा जाल्यार उदरगती जातली जैतिवंत आमी सगळींच जाणां जातली दोगांकूय फुडल्या वाटचाली खातीर भरभरून अशा टाळयो जी आसा त्यो फावतून दिवया आनी हांव मागता आमचे सिद्धार्थजी हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक आपलें उलोवप जें आसा थोडक्यान करचें आयज आमच्या सुभाष भाऊ गोंय राज्याचे मिनिस्टर हांकां आमच्या वाडदिवसाक 7व्या वाडदिवसाक उर्वरीत परबी खऱ्यांनीच आमच्या आमदारान निलेश बाब काबरालान सांगला तशें खऱ्यांनी यंग एंड डायनेमीक सदांच म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां तांकां पळयल्यार आनी म्हणपाक मेळटलें कित्याक 60 वर्सां जालीं हे केन्नाच आमी पळोवन आनी हे दिसची ना तेंचे तारुण्य हे अशेंच उरचें आनी आमचो सगळ्यांचो देवाचो आशिर्वाद तेंचे सदांच आसतलो गोंय राज्याचे बरे माननीचे आमदार आनी आमचे मंत्री जेणे गोंय राज्याचे लोकांक म्हाका दिसता आयज भारतीय जनता पक्षाचे एक बरे कार्यकर्ते आणि म्हाका दिसता अखेरच्या अखेर मनशां मदीं काम करपाक आनी तेंचे मदीं पावपाक आपले सगळ्यो गोंय राज्याच्यो स्किमी आनी बाकीचे हे सगळे पावपा खातीर तेणी आयज काम केल्लें आसा फुडाराक दोन्ही आमदार आसात निलेश काब्राली आसा आमचे सुभाष भाऊय आसा दोगूय जाण फुडाराक
आमदार आसचे अशें देवा कडेन हांव मागता आनी आमदार उरतले हे आमचे सगळ्यांचे तुमचें आश्वासन आसा आनी फुडाराक गोंय राज्यात जितले लोकांचे काम करपाक जाय ते तेंच्या दोगांच्या हातीन आमी करून घेतले अशें मागून हांव देवा कडेन मागता की तांकां दीर्घ आयुश्य दिवचें आरोग्य दिवचें आनी सगळ्यांनी सगळ्यांचो आशिर्वाद तेंचेर आसूं.